काँग्रेस पक्षाक भारतभर हार सोंसची पडिल्ल्यान काँग्रेस आता चिंतन करपाचो आसा। येता त्या 13 ते 15 मे मजगती राजस्थानात काँग्रेस 3 दिसांचे चिंतन शिबीर घडोवन हाडटा। ह्या फाटभुंयेर अखिल भारतीय काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची बसका जातली। 3 दिसांच्या ह्या शिबिरात काँग्रेसीचे पुराय देशातले ज्येष्ठ फुडारी वांटेकार जातले। काँग्रेस पक्षातले अंतर्गत त्रास आणि काँग्रेस संघटन मजबूत करपा खातीर उपाय येवजणांचेर भासाभास जातली अशें काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीच्या वांगड्यांनी सांगले। ह्या बसकेत 400 मुखेल काँग्रेस फुडारी हाजीर आसतले। ह्या बसकेचे खाशेलपण म्हटल्यार प्रशांत किशोरान काँग्रेस पक्षाक परत उबे करपा विशीं दिल्ली सल्ल्यांचेर ह्या शिबिरांत भासाभास जातली। 2024 वेंचणुके खातीर रणनिती तयार करपाक काँग्रेसीचो एक सशक्त गट निर्माण करपाचो निर्णय ह्या बसकेत जातलो।